नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री पर्रीकारान निमणे 6 नव्या मंत्र्यांक वाटली खाती. खेळा खातें रमेश तवडकाराक, सुदीन ढवळीकारान येरादारी खातें दवरलें राखून. दीपक ढवळीकाराक सहकार, आबेरतानाक नुस्तेमारी. इंडोनेशियांत 8.9 रिक्टर तांकीचो शक्तिशाली भूंयकाप. 28 देशांक सुनामीची शिटकावणी. गोंयांतय जाणवले धपके. नुस्तें मारपी बार्जवाल्यांक शिटकावणी. दर्यादेगेपसून पयस रावपाची सरकाराची सुचोवणी. तीस सप्टेंबर मेरेन सरकार सगळ्या लोकांक दितलो UID कार्ड. सरकारी येवजणेचो लाव घेवपा खातीर दाखोवचो पडटलो UID नंबर. 20 मार्चा पयलीं बांदकामां चालू म्हणटा मुख्यमंत्री. हायर सेकंडरी बंद करूंक सरकारान दिल्ले न्हयकाराच्या निर्णयाचेर विचार करून उखलतले फुडलीं पावलां म्हणटा चौगुले कॉलेजीचो प्राचार्य गांवकार. हायर सेकंडरी बंद करूंक लोकांचोय विरोध. आनी खेळा मेळावेली आव्हानां पेलपाक गोंय खेळा प्राधिकरणाचो नवो कार्यकारी संचालक एल्विस गोम्स जालो सज्ज. लुसोफोनिया गेम्स थारायल्ल्या प्रमाण 2013 घडोवपाक करतलो पुराय यत्न म्हणटा एल्विस. आतां खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान निमणे 6 नव्या मंत्र्यांक बुधवारा खातें वांटप केलें. खेळा खातें आनी येरादारी खात्याच्या कोफुसावांक लागून खातें वांटप आडकल्लें. रमेश तवडकारान निमणे खेळा खातें घेतलेंच आनी सुदीन ढवळीकारानय येरादारी खातें राखून दवरलें. दीपक ढवळीकाराक मात सहकार आनी आवेरतान फुर्तादाक नुस्तेमारी खात्याचेर समाधान मानचें पडलें. कायदो खातें मुख्यमंत्र्यान स्वता कडेन दवरलां. इंडस्ट्रीज आणि सोशल वेलफेअर दिलीप परुळेकर. टुरिझम आणि विमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट रमेश तवडकर. स्पोर्ट्स अँड ट्रायबल मिलिंद. पॉवर अँड हाऊसिंग एव्हर्टन. लेबर अँड फिशरीज आणि दीपक ढवळीकर कॉर्पोरेशन फॅक्टरीज अँड बॉयलर. तिसरो पोर्टफोलिओ आर्ट अँड कल्चर दयानंद मांद्रेकर. हे म्हणजे पयलीं आशिल्ले मिनिस्टर एक्स्ट्रा दिले, ताका 2च दिल्ले गेले. काही कॉर्पोरेशनांचेर आमी प्रोफेशनल घालतले शब्द काड आनी वास. IAS आर नॉट प्रोफेशनल्स. यू आर अंडर रॉंग इम्प्रेशन. प्रोफेशनल म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट, लॉयर, तुझे हे फायनान्स MBAs, engineers, that kind of will they hate, or industrialists. Will they hate either the chairman will be of that quality or the MD will be of that quality. म्हणजे हांव हांगाचो ऑफिसर कॉन्ट्रीब्युटर तो आसा म्हणून थंय घालो अशें न्हय. त्या फिल्डांतलो स्पेशलायज आशिल्लो मनीस त्या दोगा पैकी एकटो तरी मिनिमम आसतलोच तो. सो दॅट देर इज अ प्रोफेशनलिझम इन द कॉर्पोरेशन. बुधवारा दनपारा इंडोनेशियान सुमात्रा जुंव्याचेर 8.9 रिक्टर तांकीचो भूंयकाप जालो. हाका लागून भारत धरून 28 देशांनी सुनामी अलर्ट दिल्लो. दक्षिण आनी उत्तर भारतांतल्या कांय वाठारां बरोबर गोंयांतय कांय कडेन ह्या भूंयकापाचे धपके लोकांक जाणवले. गोंय सरकारान जिल्लो प्रशासन आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा वरवीं दर्यांत गेल्ले नुस्तें मारपी आनी बार्जींक शिटकावणी दिल्या. अरिश्ट वेवस्थापन यंत्रणेक सरकारान सादूरकायेची सुचोवणी केल्या आनी लोकांक दर्यादेग वाठारापसून पयस रावंक सांगला. इंडोनेशियांत जाल्ल्या भूंयकापाक लागून जगातल्या 28 देशांत सुनामी येवंक शकता अशी शिटकावणी बुधवारा सांजे दिल्ली. 8.9 क्षमतेच्या ह्या भूंयकापाक लागून कोलकाता, चेन्नय, बेंगलोर, पाटणा आनी गोंयांतूय भूंयकाप जाणवलो. वास्को बायणा वाठारांत भूंयकाप जाणवलो. बायणा वाठारांत दर्या बरोच खवळ्ळेलो. लगता है तुमको डिफरेंट ऐसा कुछ लगता है? हाँ सर, बहुत डिफरेंट लग रहा है सर. हम लोग देख रहे हैं इतना दिन ड्यूटी कर सीजन में
कभी इतना पानी नहीं आया था। आज अचानक इतना दूर पानी आया था। हमारा जो झोपड़े है ना वहाँ पे तक पानी आया। आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की इंडोनेशिया सुनामी जाला आणि हे इन्फॉर्मेशन ते बोटकारांक दिवपाचें म्हणून ओके आणि कितें भायर बोट्यो बी आसा तांकां सेफ्टीक येवपाचें म्हणून हय आनी ह्यो बोट्यो ज्यो धक्याक लागल्यात तांणी भायर वचूंक जायना म्हणून इतलेंच. गोंयच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान ट्रॉलरांक आनी बार्जवाल्यांक खासा शिटकावणी दिल्ली. दर्यांत कितेंय बदल दिसल्यार नुस्तेमारी खात्याक कळोवचें अशी विनवणी तांणी केल्ली. इंडोनेशियांत जाल्ल्या भुंयकापाक लागून चडशें लुकसाण जावचें ना अशें दोनापावलच्या एनआयओचो संचालक दोतोर सतीश शेटयेन सांगलें. Now, according to that, the most potentially the most vulnerable area was in the Andaman Nicobar Islands, but there was no activity still detected yet of considerable damaging nature. We still have not detected anything. There has been an alert issued for the East Coast. As of now, it appears it's not going to be anything major, anything that would damage the Indian coastline. Fortunately, the waves seem to be directed towards the open sea rather than the Indian coastline. And so from that point of view, I think we are okay. The expected arrival time for Goa is around 7 o'clock to 8 o'clock or so. So let's just be watchful until that time. सुनामीक लागून गोंयांत कसलीच वायट घडणूक घडचे न्हय म्हूण गोंय सरकारान पुराय खबरदारी घेतिल्ली. Tsunamiचे already collector has been instructed, deputy collectors have been instructed, mamledars have been instructed to go to coastal belts and warn people to stay away from the water until the tsunami sign is waved off. I issued instruction to both the collectors to ensure that this mobilization takes place. Announce on loudspeakers that they should stay away from the sea. रातयां सरकारान सुनामीची शिटकावणी फाटीं घेतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. 30 सप्टेंबर मेरेन गोंय सरकार सगळ्या लोकांक UID कार्डां दितलो. सध्या गोंयच्या 7.5 लाख म्हणल्यार 53% लोकांनी UID कार्डां घेतल्यात. 30 सप्टेंबरा उपरांत कोणाकय खंयच्या सरकारी येवजणेचो लाव घेवपाचो असल्यार UID नंबर दाखोवचो पडटलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केलां. प्रादेशीक आराखड्या खाला 20 मार्चा पयलीं ज्या बांदकामांक परवाने वा दाखले दिल्यात ती बंद उरची ना अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. A decision which has been taken, but this is not a cabinet decision. It is regarding unique identity number. By September 30th, we have decided to try and complete 100% of Goan population under UID. After 30th September, for many of the government schemes, after 30th September, I made it clear, many of the government schemes will require, for fresh government benefit, it will require to quote UID number. 13th it is starting, 13th April. So 6 months people should ensure that everyone has a UID. RP has been frozen. There is a discussion with town planning on 13th. After that, it will be advice of the law department will be taken and we will accordingly declare which plan is effective. At the last 1.5 year कितें जाला पळय ताका काय हांव रिवर्सल करूंक शकना. If someone has taken permission before 20th March, I have to stand by it. I cannot reverse it because he has a legal right over it. But after 20th, if someone has taken, he doesn't have legal right because government has declared on 20th that we are denotifying it. Cabinet had not many serious agendas. They were all pushover agendas of the last regime, which were pending. In fact, 1 or 2 cabinet meetings may be flooded with the old pending issues, post facto approval. They were not given. They are all trivial issues of some lapse posts being recreated, extensions for contracts being granted. There is no major initiative of this government which has come in this cabinet. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.